राज्यातल्या तरणाट्या पिळगे मेरेन क्रांतीवीरांचो इतिहास पावोवपाक यत्नशील रावतले म्हण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान प्रतिपादन केला। फोंड्या क्रांती मैदानाच्या सुशोभितीकरण कामाच्या उद्घाटना वेळार मुखेलमंत्री उलयल्यात। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पण दुर्दैवान आमच्या इतिहासाच्या पुस्तकात गोयच्या स्वातंत्र्याच्या संदर्भात म्हाका दिसता चडशी किंवा योग्य प्रकारची म्हायती ना अशें दिसता म्हाका। ती योग्य पद्दतीन येवची हाचे खातीरूय एक हांव प्रयत्न करतलो। गोयचो स्वातंत्र्याचो लढो हो सारको लोकां समोर आनी आयच्या पिळगेक लक्षात येवंक जाय की फ्रीडम म्हणजे कितें आणि फ्रीडम मेळ्ळ्या नंतर तुमकां हे सगळे बेनिफीट मेळूंक शकता हे तांकां लक्षात येवंक जाय। हाज्या खातीर म्हाका दिसता हे आसण्याची आवश्यकता आसा। आमी तशेंच नॅशनलाचेर सुद्दां जी काही बरी पुस्तकां देशभक्ताची पब्लीश जाल्या, परमवीर विजेता म्हणून आमीच पब्लीश करून घेतलेले, हांवूच फुडाकार घेतलेलो, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान केला। ती पुस्तकां फुडल्या वर्सा प्रत्येक शाळेंतल्या भुरग्याच्या पर्यंत पावोवंक जाय। कॉमिक्स आमी काढून घेतले, म्हणजे शूरवीरांची कॉमिक्स ताजी आमी काढून घेतलेले। आमच्या खातीर जीव दिल्ल्या मनशांची जर तो आमी याद दवरची ना जाल्यार ताजे इतलो कृतज्ञ समाज आसना आनी असो समाज केन्नाच फुडें वचूंक शकना। हो जगाचो सिद्धांतीक रूल आसा, हे आमी सगळ्यांनी गोंयकारांक लक्षात दवरपाची गरज। स्वातंत्र्याची सुरुवात लोहिया मैदानाचेर ह्या दिसा जाली आणि ताज्या पूर्व संध्येक आज माननीय मुख्यमंत्री गोयचे मनोहरजी पर्रीकर हांच्या हातांतल्यान जे अंत्रुज महालांतल्या स्वातंत्र्य सैनिकाचे स्वप्न आशिल्ले ताचो उद्घाटन तांच्या हातांतल्यान जाल्लें आसा। 231 मेंबर जे स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून रजिस्टर जाल्या तातले 10 हुतात्मे जाल्या, ज्यांनी प्राणार्पण केले, आपलो सगळो संसार वाऱ्यार उडयलो। तांकां हांगा कितें तरी आसचें अशें प्रत्येक सिटीजनाक दिसपाक जाय। ह्या एका तत्वाचेर हांवें हो प्रोजेक्ट केला। जे स्वतंत्र सैनिक जे आसात आमी तेजे उपकारा आसात, जेणे आमी त्याग केला, तेणी सुरवात केली आणि त्या वेळाच्यान 1900 राम मनोहर लोहियान 46 आणि तेन्नाची चळवळ हळूहळू फुडें गेली आणि आमी लास्ट आमी गोंय स्वतंत्र जाले। पंडित जवाहरलाल नेहरू आमकां गोंय स्वतंत्र दिलें म्हणून आयज आमचो विकास, आमचें शिक्षण सगळे तरेचे लिटरसी वाडल्या आणि विकास सगळो तरी जाला। I want to thank the Honorable Chief Minister कारण तांणी आमचे खातीर फोंडा खातीर सदांच आमचे डेव्हलपमेंट कामां खातीर तांणी आमकां सपोर्ट दिल्ले आसा। आता सुद्दां आमचे गोल्डन जुबली प्रोजेक्टा खातीर आणि काही जे आमचे डेव्हलपमेंट वर्क्स ह्या 3 वर्सान स्लो जाल्ले आसा, ताजे खातीर ते आमकां फंड्स प्रोवाइड करतले आणि फोंडा म्युनिसिपल काउन्सिलाचे जे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स आसा जे आमी हातान घेतिल्ले आसा ते आमी कंप्लीट करपाक शकतले। आमकां आमी 10 वर्सांनी आमकां ते मेळ्ळें खरें, पूण तें वेवस्थीत नाशिल्लें आनी इल्लें करून सुदारणा आमी अपेक्षा करताले। आज पर्यंत जाल्यार आमी एक सादारण 2-3 म्हयने पयलीं सुद्दां आमकां पळोवंक मेळत काय कितें सुदारणा जाल्ल्यो हाजो हो विचार करताले हालीं सुद्दां, कारण अजून सुद्दां कंप्लीट जावना आनी काम उरलां। पूण आतां पळोवया केन्ना जाता तें। तुम्ही आता सॅटिस्फाय आसा ज्या पद्दतीन जालां त्या पद्दतीक आमी सॅटिस्फाय। तुम्ही आमी सांगलेले तुमकां अशेंच दाखयला प्लॅन दाखयलो, हांवें तरी स्वता पळयलो तो प्लॅन।